आनी जेजून पेद्रूक आनी जुआवांक पास्काचें जेवण तयार करूंक धाडले. हांवें कोश्ट बोगचे आदीं तुमच्या सांगाताक हें पास्काचें जेवण जेवंक कोत्रेकतालो. हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राजांत तें पूर्ण जायसर ह्या फुडें हांवें जेवण जेवचो ना. पवित्र तूं दोनया आमच्या देवा, प्रितोमेच्या राया, जो दाकांच्या झाडाक फोड दिताय, हें घेयात आनी तुमच्या भितर वांटात. हांव तुमकां सांगतां, देवाचें राज येवसर दाकांच्या फोडाचें हांव आनीक पियोवचो ना. पवित्र तूं दोनया आमच्या देवा, प्रितोमेच्या राया, तो जमनींतल्यान ओरो उत्पन्न कोत्ताय, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत भेटयल्या. हे म्हज्या उगडासाक करात. हें पात्र जावन आसा नवो करार म्हज्या रोगतान, जें तुमचे पासत वारयलां. पूण पळयात, म्हजो घात घेतलेल्याचो हात म्हजे बोरी ह्या मेजार आसा. देवान थारायलेल्या प्रमाणे मनशाचो पूत खरेपणान मरूंकूच जाय, पूण ताचो घात घेतल्याचो खोटा. तशेंच जावन आसा. कोणतो घात की दुनिया? तुमचे मदें व्हडलो आसत ताणें ल्हान जावंक जाय, आनी अधिकारी आसत ताणें चाकर कसो जावंक जाय. तर व्हडलो कोण? जेवणाक बसता तो, पोताची सेवा चाकरी कोत्ता तो? दुबावा विरयत जेवणाक बसता तो? पूण हांव सेवा चाकरी कोत्तल्या सारको तुमचे मदें आसा. म्हज्या सगल्या कोश्टांनी तुमी म्हज्या सांगाताक आसात. जशें म्हज्या बापान म्हाका राज चलोवंक अधिकार दिला, तसोच हांव तुमकां अधिकार दितलों. तुमी म्हज्या राजांत म्हजे मेजार खावन पिवन आसतल्यात, आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांची मोडसुबी करूंक तुमी सिंहासनाचेर बसतल्यात. तर घात की कोणूच ना. सिमांव पळय, जसो शेतकामती गोवांतलो कुंडो कुशीन काडटा, तेच परी बऱ्या मदल्या खोट्यांक कुशीन काडूंक सयतान तुमची परिक्षा करचो आसा. पूण सिमांव, तुजो बावड आलोन जावंक हांवें तुजे खातीर मागलां, आनी तूं परत म्हजो पाटलाव करतोस तुज्या भावांक गोट कर. दुनिया, हांव तयार आसां तुजे बोरी बोन कोणीत वचूंक आनी तुजे बोरी मोरूंक. पेद्रो, हांव तुका सांगतां, आयज खोबोसात घालचे आदीं तूं म्हाका अडकोनाय म्हूण 3 पावटी नेगार वेतलोय. हांवें तुमकां दुडू वो बुती वो वणा नासतना धाडले तेन्ना कितेंय उणें जाल्लें? ना, कांयच ना. पूण आतां जाचे लागीं दुडू वो बुती आसा ताणें ती घेवंक जाय, आनी जाचे लागीं तोर्साद ना ताणें आपलें आगोस्त विकून एक विकती घेवंक जाय. हांव तुमकां सांगतां, शास्त्रांत अशें बरयल्लें आसा, खोट्या मदें ताका खोटो केलो, आनी हें म्हज्या विशीं बरयलां तें खरें जाता. पळय, हांगा 2 तोर्सादी आसा दुनिया. देव पुरो.
जेजूक कशेपुरी ना करूंक जाय तें वडिलांचे जोमातीन ते येवजिलें. उपरांत 1200 मदलो एकलो जाचें नांव जुदास इस्कारियोत ताच्या काळजांत सोयतान रिगलो. ताळणेंत पडना जावंक मागणें करात. जुदास इस्कारियोतान फकत 30 रुपयाचे नाण्यांक जेजूक विंकलो. मनशा कुळाच्या पातकां खातीर मरूंक आपलो वेळ लागीं लागीं पावता म्हूण जेजूक खबर आसली देखून ताणें मागणें केलें. बापा, तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस काड. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, पूण तुजी खुशी जावं. आनी स्वर्गार थावन एक दूत ताका धीर दिवंक आयलोलो ताणें देखलो. आनी ताचो घाम रोगताच्या थेंब्या सारको दोर्नीर गळतालो. तुम्ही कित्याक न्हिदल्यात? उठात, ताळणेंत पडना जावंक मागणें करात. जुदास, बोमाव घेवन मोर्चाच्या पुताचो घात घेताय. दुनिया आम्ही तोरसा दिन मारू. या ताका दोरात. हे पुरो. हांव एक खोणी जाल्ल्या पोरी तुमी तोरसाद तोणके घेवन आयल्यात. हांव दिसपडो देव मंदिरांत आसलो तेन्ना तुमी म्हजेर हात घालूंक ना. पूण अशें करूंक हो तुमचो वेळ. तेन्ना काडोकाची पोदी अधिकार चलयता. ताका दोरात. सांभाळून दोरा. अरे हे पडे रासाचे अंगोस्त्र. सांग आमकां आतां कितें जातलें तें. तू आमचें थारोवन करतलोय बादशाह. तू आमकां वाटयतलोय. होय मनीस जेजू सांगाता आसलो. पोस्तोरे हांव ताका वळखोच ना. होय हांवें तांकां सांगाता देखल्या.
तुझे खालते चाकर दुसऱ्यांक मान दिवंक तुका कशें लागता थंय तांचे मदलो एकलो हांव न्हय दुबावीन होई मनीस जेजू बरी असलो त्या भायर तो घालिले असो हे सोड खबर अरे तू कितें म्हणटाय ते हांव नकलो जेजून आपले तोंड वळून पेद्रूचेर नदर घाली तेन्ना दोनयान आपल्याक सांगलेल्या उतरांचो पेद्रूक उगडास आयलो कोंबो सात घालच्या आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नकारतलोय दोनिया आमी तुजे लागीं प्रार्थाव मागताव तुजे व्हड पोदे पोरमोने तुजे खोशी जावन दी आमच्या पुर्वजांनी तुज्या उतराक पालो दिलो ना तरूय आसतना तुवें ताका बोगशिले तुका तांचो राग आयलो तरूय तुवें तांचो नाश केलो ना कारण तुका तांचो मोग आसलो देखून आनी तुवें ताका भास दिली देखून आनी तुज्या विस्वासपणाक लागून तुवें नाका वाटायले कोणें तुजेर मारलें सांग पारकून सांग आता तुजेर कोण मारतलो पुरो हांव सांगता पुरो तेका आतां न्याय सोबेंत हाडात वच धोर्मांच्या मुखेली वडिलांनी एक जमात बोरली जेजू लागीं विचार करूंक आमकां सांग तूं तो मेसिया हांवें सांगत जाल्यार तुमी म्हजे सोतमानचे नात आनी हांवें एक विचारीत तर तुमी म्हाका जबाब दिवचे नात पूण आतां तावन मनशाचो पूत सोरपदेदार देवाच्या उजव्या हाताक बसतलो तर तूं देवाचो पूत हांव म्हूण तूं सांगताय तशें उलोवंक तेका कोणेन अधिकार दिला गुन्यांवकारी ताच्याच तोंडाहल्यान आमी तर आयकले ताका पेला तशी व्हरुया वय ताका व्हर आनी ताका पोंस पिला तशें वेलो तो एक निष्ठूर राजा आनी ओजारांनी लोकांक खुर्सार जिवेशी मारूंक जबाबदारी आसलो आनी ह्या सकाळच्या पारा तुमकां हांगा कितें जाय आमी ह्या मनशाक लोकांक फसयतना दवरला ताणें देव मंदिराच्या आंगणांत उसांबोळाय केल्या ताका कसली शिक्षा फावो फर्मोण मार ताचेर फर्मोण मारूंक म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना हो गुन्यांवकारी बादशायाक 2 फारीक करी नाकात आनी म्हणटा आपूण मेसिया एक राजा राजा तर
तूं जुदांचो राजा तूंच तोर सांगताय हें ताणें गलिलियांत सुरू केलें आनी तो आतां हांगा आयला गॅलिलियांत हो मनीस गॅलिलियाचो तशें जाल्यार ताका हेरोद पळयतलो तो आजुनूय जेरुसालेमांत आसा अशें न्हय ताका हेरोदिशी व्हरात तू आपण कोण म्हूण सांगताय कोण ते तुझे शेस तू विस्मिता कुर्ता म्हूण सगळं सांगतात म्हाका एक करून दाखय सायबा हो सगल्या लोकांक फटयता तो म्हणटा आपूण एक राजा हो मनीस एक राजा पातशाया ताका बरोच मारात ताका परत पिलाताशी धाडात हो गांव ताच्या ताब्यांत आसा मरण फावत तसलें ह्या मनशान कांयच करूंक ना देखून ताचेर जर्मन मारता आनी ताका सोडटा कायद्या प्रमाणे ह्या परबीच्या दिसा तुवें एका कोयड्याक सोडवंक जाय सोडून दी बराबस होय बराबस आनी हाचो नाश कर ताका खोसार मार तूं ताचेर जर्मन मारात तर तूं कित्याक रावताय पिलात तो जेजू तू ताका हे पोरी कित्याक दोगदायताय ताका सोडा तो मेसिया ताणें कांयच करूंक ना ताका उबो करात जेजूक खुरसार मार म्हूण ते व्हडल्यान बोबाट मारीत रावले म्हणटोच पिलातान जेजूक मरणाचें फर्मोण मारलें खूण आनी लुटमार करून बोणकोणीत घातलेल्या बराबसाक ताणें सोडलो आनी जेजूक खुरसार मारूंक तांचे आधीन केलो Hey, tu! Guarda ela, Kushim Sarab!
उठ उठ हो तुझे नाव किती Sirenzo Simao Sauba. तू पुढे ये धोरियो कात्रा तू आता चल चल पुढे पाटी पाटी टाका सोड पुढे चल पाटी पुढे चल चल पाटी सर पाटी सर आमी तुजे खातीर रडटा दोनिया आमी रडटा हे पिये पिये दोनिया हे पिये जेरुसलेमचे वस्तुऱ्यानो म्हजे खातीर रडो नाकात बगर तुमच्या आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर रडात चड जिते आसलेल्या झाडाक कशें करतात तर सुक्या झाडाचें कितें जातलें देव तुका पावूं आमी तुज्या पासून मागता Papa tankam bogos te kiten kotat te naklot.
ताणें दुसऱ्यांक सोडयलें आतां ताणें आपणाकूच सोडोवचो ओय तूं तर मेसाया तूं जेच तारण कर ओय खुर्सार तावन सोकला देव आमकां एक तुजी विजमीत दाखय जेजूक दोगांचो रामोदें कुर्सार मारलो आणि देवाच्या प्रवादांनी केलेली प्रवाद संपूर्ण झाली. या हलक्या मनशाचे आंग अश्रू न्हय अरे आसून दी नाका ते पिसू नाका हांव तुमकां कितें गोच्चें तें सांगता ताचेर सोडटी घालया अरे तू नोशी बंद देवन सर जेन्ना तू जिखलोय तर हाचें तूं कितें गोत्तलोय आणि ताचे तोकले वयर एक तोकटो मारलो बरोवन हो जुदेवांचो राजा. तूं जुदेवांचो पाशाय तर तूं तुकाच सोडय. Zor, tu, Messia, Tor, Tuka, Ani, Amkai, Sodoy. तुई देवाक भिवनाय तुका फरमान मारला तशेंच ताकाय मारला पूण ताणें कांयच वायट करूंक ना. तू राजा जावन येताना म्हजो उडास कर. हांव तुका भास दिता आयज तूं म्हजे बरी बोंयकुटांत आसतलोय. दोन पार जालोलो आणि 3 वरां पर्यंत सगळे पृथ्वीचेर काळोख पडलो. देव मंदिराचो पड्डो मोदेकात वयर थावन खाला पिंजलो. बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत
हांव समोर पिता देवाक महिमा मेळूं खऱ्यांनीच हो एक नितीवंत मनीस आरिमातेयाचो जुजे जो नितीवंत असलो आनी सनेद्रिनाचो एक वांगडी असलो आनी जाणें हें कुतूब मारून घेवंक ना तो पोंच पिलाताशी गेलो आनी सभा सुरू जावचे आदीं जेजूची कूड एका तुंबांत निकिपूंक ताचे लागीं हुकूम घेतलो. आमकां बोगोस आमी आमच्या दोनयाच्या कुडी फाटल्यान वेता सगल्यांक येवकार आसा याद पूण सनवार सुरू जावचो वेळ पावला. आयतारा दिसा फांत्या पारार ती पोरमोळ घेवन तुंबाशी आयलींत आनी तुंबा वेलो फातोर कुशीन काडलेलो तांकां मेवलो पूण ती भितर वेतोच सोम्या जेजूची कूड तांकां मेवली ना. जिवो आसा ताका तुमी मेलेल्या मदें कित्याक सोदतात तो आंगा ना तो जिवंत जालो. गालिलियांत आसतना ताणें कितें सांगलेलें ताचो उगडास करात. मनशाच्या पुताक पातकी मनशाच्या हातांत घालतलेत ताका कुर्सार मारतलेत आनी तिसऱ्या दिसाक तो पुनर्जिवन जातलो. खंयचो फातर कुशीन काडलेलो आसलो आमी भितर गेल्या पण आमचे दोनयाची कूड थंय नासली. दोनयाची कूड ना दोग मनीस आमकां दिश्टी पडले. दूधचे सूर्य परे भोर सोडटाले. ताणें आमकां म्हणलें जिवो आसा ताका तुमी मेलेल्या मदें कित्याक सोदता हें खरें. आमचे सोत मानात आमचे सोत मान आमी तांकां देखल्यात. तुमीच वचून पळयात. तुमरी तो आसलो आमचो दोनूय थंय नासलो. पेद्रू आमचे सोत मान.
कोरेंत स्वामी जीवन जाला तो सीमा एमाऊस वेते वाटेर जेजू दोगांशी सांग दिसती पडलो आणि ते उर्बे ओंत जाऊन एरांक भेटले. उंड मोठा असताना आम्ही त्याका वळखलो. काय मासाक गेलो हे गातवेन शांती तुमचे थाय. तुम्ही कित्याक गाबरल्यात? तुमच्या मनात असले दुबाव कित्याक उपरासतात? पळयात, म्हजे हात आनी म्हजे पांय आनी हांवूच म्हूण जाणा जायात. म्हाका हात लायात आनी तुमकां कळटलें. कारण म्हाका मास आनी आडां आसात ते परी ओतम्याक आसनात. आनी हेंच हांवें तुमकां आदीं सांगून दवरलेलें तें. मुजसाच्या शास्त्रांत प्रवादाच्या बरोवपांत आनी स्तोत्रांत म्हजे विशीं बरयलां तें सगळें हांव तुमचे मदें आसतनाच घडोवंक जाय आसलें. बरयलोलें आसा तें हें, मेसियान कोश बगूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवन जावंक जाय आनी जेरुजालेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान मोन बदलप आनी पातकांचें बोगसोणें सगळ्या राष्ट्रांक परगटूंक जाय. हाचे तुमी साक्षी जावन आसात. आनी म्हज्या बापाची पासावणी हांव तुमकां आडटां पूण स्वर्गांतल्यान तुमचे सोखत येवपुऱ्यान तुमी जेरुजालेमांतले भायर सोरो नाकात. देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. स्वर्गार आनी संवसारांत देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटच तुमी वसात आनी सगळ्या राष्ट्रांक शिकयात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां बातिज्म दियात. आनी हांवें तुमकां फॉर्मायलां तितलेंय तांकां पाडूंक लायात. आनी सदां काल संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमचे सांगाताक आसां. Amen.